ताजमहाल जो आसा पळय न्ही तो आजपर्यंत ब्युटिफूल आणि आजपर्यंत एव्हरलास्टिंग कित्याक आसा? कारण शहाजहान ताणेन ते केन्नाच कोटेशन इन्वाइट केले ना आणि म्हणूनच जवळजवळ 390 वर्ष झाली हो ताजमहाल तसोच आसा तसो उबो आसा. विधानसभेत ताजमहाल आणि शहाजहानची तोंडातल्यान गेल्ली देख गोविंदाची फाट सोडिना. आता कला अकादमीच्या कांडावेल्यान बीजेपी फुडाऱ्यांनीच आवाज काढूंक सुरू केला. पक्षाचो म्हणयारो सावियोन आपल्या सरकार पक्षाचेर प्रश्नांचो फार केल्या उपरांत मिडियान गोविंदाक गाठलो. गोविंद कला अकादमी सोडून सावियोचेर घसरलो. कोण प्रवक्ता? सावियो ऑफिशियल पर्सन ते म्हाका खबर ना. तू ते कोण आसा पळय त्यांनी कोणाचेर हें केलें ताका विचारा तुमी. व्हॉट इज एक्झॅक्टली स्टेटमेंट? आय कॅनॉट आन्सर ऑन. गोविंदाचो प्रश्न सावियोक लागलो. सावियो म्हणटा तो बीजेपीचो कार्यकर्तो, स्वतंत्र भारतांतलो लोकांचो सेवक, शहाजहाच्या मुस्तीतलो न्ही. Nation first, party second, and self last is the guiding principle of the Bharatiya Janata Party. My question to the Goa government yesterday is based on this guiding principle. The minister concerned stated, who is the spokesperson? Is he even an official person of the BJP? I would like to tell the minister that I am a mere karyakarta of the party and a sevak of the people in free India and not Shahjahan's India. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.